आमचे WW लायफाचे संबंधी म्हणजे मनजाती संबंधी जी वर्ल्ड बॉडी आसा तांचे सहकार्यान आमचे हेल्पिंग हँड्स ऑफ शिरोडा आणि एक कॅम्प ऑर्गनायज करून घेतलो आणि तो जवळ जवळ 6 म्हयनो सुमार कॅम्प चलयलो। हे कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान आमचे हेल्पिंग हँड्साचे जे जवळ जवळ 20-25 सुमार वॉलंटियर्स आसात त्या भुरग्यांनी गांवांतले सगळे कुत्रे आणि विशेष करून भटकी कुत्रे जे आसात वेगवेगळ्या वाड्यांनी वेगवेगळ्या बाजारा भितर वगैरे वगैरे हे भटके कुत्रे सगळे तांकां धरून हाडले। काही वेळा मालकाची मदत घेतली, काही वेळा ग्रामस्थांची मदत घेतली, काही वेळा पंच सरपंच आसा तांची मदत घेतली आणि अशें करून जवळ जवळ 345 सुमार डॉग्स आशिल्ले पयलीं कुत्रे तांचें ऑपरेशन स्टेरिलायझेशन हे पयलीं तातूंत मेली डॉग्स आशिल्ले आनी फिमेली डॉग्स आशिल्ले। हे दोनूय पद्दतीन उत्पत्ती वाडची न्ही मनजातीची चड वाडची न्ही जी जाय आमकां तितली पुरती लिमिटेड उरची म्हणजे एक घरां एक कुत्रो एक माजर अशें आसपाक जाय। तर त्या अनुसार तांणी जवळ जवळ 345 सुमार कुत्रे जे आसात तांची ऑपरेशन्स केले स्टेरिलायझेशन केलें आणि जवळ जवळ 350 सुमार डॉग्स जे आहा पळय सॉरी कॅट्स ही वेगवेगळ्या घरांतल्यान काही बरेच लोक आपले घेवन आयले आणि घेवन आयिल्ली माजरी जी आशिल्ली तांचे सगळ्याचे ऑपरेशन्स केल्ले आसात। अशें करून जवळ जवळ सगळो 750 सुमार नग सादारणशे 6 म्हयने भितर आमी पॉप्युलेशन कंट्रोल करपा संबंधी आणि त्याच बरोबर तांकां ट्रिटमेंट 750 जनावरांचे आयज हांगा ऑपरेशन जाल्ली आसा स्टॅबिलायझेशन जेका म्हणटात जेणे करून तेंची संख्या फुडें वाडपाना पॉप्युलेशन कंट्रोलान उरतले। आणि हांव ह्या कॅम्पाच्या निमित्यान विनंती करपाक सोदतां इतर अशे जे कितें संस्था आसात किंवा जे लोकप्रतिनिधी आसात तेणी फुडें सरून अशे कॅम्प आपापल्या गांवांत वाठारांत ऑर्गनायज करचे कित्याक आमी आयज हांगा शिरोड्या मतदारसंघान टार्गेट दवरून हो कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आणि 4 गांवांतल्यान आमकां बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। आनीकय लोकांची मागणी आशिल्ली पूण वेळ दीस कमी आशिल्ले कारणान आनी पावसाचे दीस सुरू जाल्ले आसा त्या खातीर आमकां हे कॅम्पाची खंय तरी सांगता करची पडली। सो तुमी कशें कितें तांकां सकाळीं हाडूंक वयताले आनी मागीर परत स्टेरिलायज जावन मागीर परत थंयच सोडटाले कशें कितें? आमचे म्हणजे जे ओनर आशिल्ले डॉग्स आशिल्ले जेंचे घरान कुत्री किंवा माजर आसा ते ओनर स्वता आपल्या पेट्यांक कुत्र्यांक माजरांक सकाळचे घेवन म्हणजे पयलीं अपॉयंटमेंट दिताले तांकां ओनर तांकां दीस आनी टायम सांगप आसताले।